कोंकणी खातीर फाटल्या 50 वर्सांत जे काम जालें ना ते फाटल्या 6 वर्सांत आपणे करून दाखयलें। कोंकणी खातीर आपल्या परस बरें काम कोणी केल्लें आसत जाल्यार तें दाखोवन दिवचें म्हणून मुख्यमंत्र्यांचें आव्हान। पळयात पुराय बातमी। फाटल्या 50 वर्साच्या काळात कोंकणी खातीर जे काम जाल्लें ना ते फाटल्या 6 वर्सांत आपूण करून दाखयलें। आपल्या परस बरें काम कोणी केल्लें आसत जाल्यार तें तांणी सांगचें। कोंकणी साहित्यीक धरून सगळ्याच कोंकणी मोग्यांक मुख्यमंत्र्याचें आव्हान। तशेंच गोंयांत कोंकणीचेर टिका करपी कोण आसा काय म्हणून मुख्यमंत्री विचारता। भाशावाद करूं नाकात, कोंकणी शिकपी आनी बरोवपी तरणाट्यांक प्रोत्साहन दियात अशें केलें जाल्यारूच ही भास आनीक मुखार सरतली अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। दिवचले शेणै गोंयबाब जयंती कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। सगळ्यात पयली राजेन उलयतना उलयलो की कोंकणीक कितें म्हटल्यार आमी खपोवन बीन घेवचे ना। कोण म्हणटा म्हाका खबर ना। गोंयांत आनी कोंकणीक कोण कितें म्हणपाक आयला म्हाका दिसना। बेश्टेच झगडी जावपा खातीर हें म्हणत जाल्यार तें करतलो, तें म्हणत जाल्यार हें करतलो। म्हाका हांगाच कळना कित्याक बेश्टे एकामेका वांगडा झगडटा तें कळना। कोंकणी खातीर काम करात, बरयात, उलयात, वाचात। हें सगळें काम जें आहा पळय न्ही तें सगळ्या भुरग्यांनी करपाक जाय। ओके, त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप ही काळाची गरज आसा म्हाका दिसता। नाजाल्यार जातलें कितें खबर आहा, एटलिस्ट तें तेणी एक बरें सांगलें की हें सरकार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें कोंकणी खातीर खूब बरें काम केल्लें आहा। पयलीं म्हणजे कोंकणी अकादमी बऱ्या हितून शिफ्ट केल्या, बऱ्या जागेत। कोंकणी अकादमीची लायब्ररी खूब बरी आहा आनी फाटल्या म्हाका दिसता अनिल खंय गेलो? अनिल सामंत वयर आहा अनिल हांगासर आनी पराग आहा। दोगांयकूय विचारात फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जे कोंकणी खातीर काम केलां तें फाटल्या 50 वर्सांक जावं नासलें। कोणी तें म्हाका सांगता, हांव चॅलेंज करता। आनी खंयच्याय साहित्यिकान आनी कोंकणी मोगी आनी जसो छाती बिती बडयता पळय न्ही तेणी येवन म्हाका सांगचें। कंपेर करात फाटलीं 50 वर्सांनी ही 6 वर्सां। हांव सरळ म्हणजे ओपन चॅलेंज म्हाजें कोणाक ती। म्हणजे म्हाका दिसता तेज्या कोंकणी उत्सव सगळे जे जितके जाता तितके सगळ्या उत्सवांक स्वता प्रेजेंट रावन आसतलो। मालवण पासून ते हितूर पर्यंत कारवार पर्यंत म्हणटा तशें। कोण आनी उपस्थित रावला तो म्हाका सांगचो। इवन दो इन केरळ सुद्दां म्हणजे कोंकणींतल्या कार्यक्रमांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोणी करूंक ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।